सरकारी कर्मचाऱ्यांक पास सवलतीन दिल्ल्यान कदंबा महामंडळाक वर्साक सुमार 2 कोटीचे लुकसाण जाताले। सरकारी कर्मचारी आशिल्ल्या पास धारकांक पयलींच येरादारी भत्तो मेळिल्ल्यान तांकां दुप्पट फायदो मेळटा। ताका लागून आतां सरकारी कर्मचाऱ्यांक पास सवलती दिवप बंद करतले। ह्या कर्मचाऱ्यांक पास येवजण चालू दवरतले, मात तांकां आतां पुराय तिकेट दिवचीच पडटली, अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी दिली। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान तेन्ना एक पास सिस्टम सुरू केल्ली की कदंबान चडशे लोकांनी प्रवास करचो म्हणून पयलीं खूब वर्सां पयलीं, आनी तेन्ना गव्हर्मेंटाच्या सर्वंटांक सुद्दां आमी तेन्ना पास इश्यू केले आनी तांकां सबसिडी मेळटाली, 40% सबसिडी मेळटाली। आनी आतां अशें जालें की तांकां टीए मेळटा गव्हर्मेंट सर्वंटाक आनी तांकां पासूय सबसिडी मेळटा। खंय तरी हे दोन्ही बेनिफीट मेळटा, त्या खातीर आमी एक डिसिजन घेतलें की गव्हर्मेंट सर्वंटांक ही पास सिस्टम बंद करपाची। म्हणजे पास तांकां आमी दितले, तांकां सकाळ फुडें क्यू लायनी लागता त्यो तांकां जावपा येना, तांकां पास फूल पेमेंट दिवन पास काडपाचो। तांकां 22 दिसाचो आमी पेमेंट घेवन तांकां पास दितले आनी उरलेले शेनवार जावं आयतार तांच्यांनी त्या पासाचेर प्रवास करपाक शकता। फक्त आमी घेतले तांचे 22 दिसाचे पगार हे म्हणजे पासाचे पयशे सोमार ते शुक्रार पर्यंत, आनी 2 दीस तांकां जाय जाल्यार त्या पासार वचपाक मेळटलें। पण टोटल 22 दिसाचे आमी तांचे घेतले आनी आमी तांकां आतां सद्या टेम्पररी पास दितले। आनी आमची एक एजन्सी आहा, ती एजन्सी मार्फत ती पास ते पयशे घेवन ते पास करपाची सिस्टम आहा, ती फुडल्या एक 15 दिसांनी तांकां परमनंट पास मेळटले। आतां सद्या आमी 1 तारखेच्यान तांकां टेम्पररी पास दितले आनी सगळ्यांची वेवस्था करतले, कारण गव्हर्मेंट सर्वंटांक सकाळ फुडें बेगीन वचपा आसता, गर्दी आसतकूच तांकां लेट पावपाक शकता, म्हण तांकां आमी सिस्टम ती पयलीं पासून दवरतले, फक्त पेमेंट हेच्यान दिवपा पडटलें।